मनोहर पर्रीकार आता केंद्रीय मंत्री जाला। पर्रीकारान दाबोळे विमानतळावेल्यान नौदळाक हालोवचें आनी तो विमानतळ पुरायपणान नागरी येरादारीकूच दवरचो म्हणून गोवन्सवर दाबोळे ओन्ली मागता। मोपाड आयतारा केचे लोकांनी रॅली काढली, उपरांत सभा घेतली। मोपा प्रकल्प रद्द करून दाबोळेचो विस्तार करचो म्हणून जीएफडीओ मागता। मोपाड आंदोलन सध्या दक्षिणेत पातळ्ळां। We need a airport. एअरपोर्टाची गरज आसा, पण नॉट ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा। जरी सरकाराक जाय एअरपोर्ट बांदपाचे, सेंट्रलाक बांदपाची गरज, which none of the people of Goa will oppose to this. सगळ्या एअरपोर्टाची गरज, बॉर्डरीचेर न्हू। आमचो दाबोली आहा, इट इज बिग एअरपोर्ट, इट कॅन होल्ड लॉट ऑफ एअर ट्रॅफिक। तातूंत थोडेशे चेंजी करपाक गरज आसा। सो आयज सरकार कितें करूंक सोदता की हो एअरपोर्ट बॉर्डरीची आळपाचो आणि गोवा नावाचेर महाराष्ट्रात हे बीच आहे ते हुपोवपाचे। गोयच्या सरकारान स्टडी करूंक लायल्लो रिपोर्ट सांगता द बेस्ट सोल्युशन गोवा इज सिंगल एअरपोर्ट, एकूच एअरपोर्ट गोंयांत पुरो। दुसरी आमचे लागीं आसा व्हडलो आसा देखून तो आणूंक ना। एडीपीआय एअरपोर्ट दुपारी तांचोय रिपोर्ट सांगता की गोंयांत तितली ट्रॅफिक एअर जावची ना 2 एअरपोर्ट चलोवपाक। आणि आता सरकारान काढला तो RFQ रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, तोय आम्ही हाडला, तोय आम्ही स्टडी केल्या। तो सगळे आम्ही स्टडी केल्या उपरांत आम्ही उलयता ते स्वत बेस्ड ऑन फॅक्ट्स अँड फिगर्स। Whatever has happened, our ex-chief minister said only God is protecting Goa. That is true. Today I am saying yes, God is protecting Goa. That's why he has brought a change today. Now Mr. Parrikar has gone to the central. From there, yeah. He says he's going to be the defense minister. So I am just saying, if you really love Goa, take the Navy out and send them to Karwar and keep Dabole only for Goa. कोकणी अनप्लग्ड ह्या सिद्धनाथ बुयांवाच्या कोकणी गितांच्या आल्बमाचे उद्योजक श्रीनिवास धेप्यान उक्तावण केलें। कोंकणी भाषेच्या उदरगती खातीर बुयांव घराब्यान केल्ल्या वावराची धेप्यान तोखणाय केली। भाजपा मंत्र्यांनी कोंकणींतल्यान मंत्रीपदाचो सोपूत घेवंक ना म्हूण आमदार विजय सरदेसायान भाजपाचेर टिका केली। डेम्पो उद्देगाचो मुखेली श्रीनिवास धेप्यान सिद्धनाथ बुयांवाच्या कोंकणी अनप्लग्ड ह्या कोंकणी गितांच्या आल्बमाचे अनावरण केले। भाजपा सरकाराच्या मंत्र्यांनी कोंकणींतल्यान सोपूत घेवंक ना म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान तिडक उक्तायली। कोंकणी अनप्लग्ड म्हणून जेन्ना आल्बम येता तेन्ना आतांच दोतोर मिश्कीत एक स्वेरिंग अटेंड करून आयिल्लो आहा। थंय कोंकणीक प्लग केली। प्लग म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन स्लँग तर आमी पळोवंक गेले एक अर्बन वॉकॅब्युलरी जर तुमी काडली, प्लग म्हणल्यार स्टॅबिंग। तो कोंकणीक जंय स्टॅब जाला त्याच टायमार स्वाभिमानी गोंयकार, कोंकणीवादी गोंयकार एक जावन आमी कोंकणी अनप्लग म्हणून आल्बम रिलीज करतात। हें म्हाका दिसता चड जावपाची गरज आहा। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेवया एक विराम।